लाइव वो चालू है ना, नहीं जाएगा थोड़ी थोड़ी गाला। सर आजची आमची जी पूजा करतात देवाची, तो आमचो वॉर्ड कावन्सिलर शशांक नार्वेकर आसा, वॉर्ड नंबर 5चो कावन्सिलर, तो पूजा करता. सो तेज्या सहकारान बाकीचे सगळे हांगासर लघुरुद्र जो चालू आसा थंयसर तो बऱ्यापैकी थंयसर चालू आसा. सो तशेंच हे लघुरुद्र जालो की फुडें आमचो परत कार्यक्रम आसा, ते सबंदीत चलतलो. मदीं तीर्थप्रसाद आसतलो, दनपरां आरती आसतली, थंय सांजचो दीप प्रज्वलन आनी संध्याकाळी मागीर परत भोग आसतलो. सो लोकांक एक आव्हान की सगळ्यांनी येवपाचें. वातावरण जातले तें आतां मुखार वाडत वाडत वयतले आनी रामभक्त आनी राम नाम जप अशें हें आनी जे विकास आसा आख्खे गोंयचो आनी खंयचो आख्खे वाड्या वयलो विकास आसा इंडियेचो
गंगा म्हणटा ते व्हावूच आसमाना आनी कोणीय समज हितशत्रू कोण आसा पळय तांकां आमची जी ताकद एकठांय जाल्ली ताकद आसा ती कांय न्ही करून धुळी मारतले. पुन्हा लाटना टकराव नहीं, इसलिए जल, वायु, अग्नि, बिजली और आकाश को साक्षी मानकर ये सौगंध लाती हूँ. जय श्रीराम. समस्त श्री राम जन्मभूमी अयोध्येत श्री रामाचे प्राण प्रतिष्ठान निमित्तान आम्ही सगळ्यांनी मेळून हांगा 101 किलो लाडू प्रसादाचो हांगा कार्यक्रम दवरलो आसता. सगळ्यात पयलीं हांव समस्त गोंयकारांक याची शुभेच्छा दिता, परबी दिता, समस्त हिंदू बांधवांक याची शुभेच्छा दिता आणि सगळ्या भारतीयांक याची शुभेच्छा दिता. आम्ही सगळे गाडकारान आणि आमचे सगळे मित्रांनी मेळून हांगा एक 101 किलो लाडूचो हांगा लाडू प्रसादाचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा.
श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 श्रीराम. रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठान सोहळ्याक अयोध्येत प्रारंभ जालो आणि पुराय भारत देश हो अयोध्यामय जाल्लो आसा. सगळी कडेन उत्साह आनी आनंद उत्सव मनयता. गोंयांतूय बी त्या धर्तीचेर पुराय प्रत्येक गांव हो अयोध्या जाला. प्रत्येक देवूळ हे राम मंदिर जाला आणि प्रत्येक राम मंदिरात रामप्रतिष्ठान सोहळो आज सगळी कडेन रामप्रतिष्ठान रामनाम जप हे सगळें सुरू आसा. पुराय गोंय हे राममय जाला. परत एकदा समेस्त भारतवासियांक समेस्त गोंयवासियांक आयज रामप्राण प्रतिष्ठान सोहळ्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या उपस्थित हो सुवाळो आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळटा. आज परत एकदा आमी सगळ्या जाणांक ज्या रामभक्तांक जेंच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आयच्या ह्या शुभ दिसा तांकां याद करता. तांकां त्या स्मृतीक परत एकदा सगळ्यांक अभिवादन करता आणि रामप्रतिष्ठान सोहळ्याच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा भेटयता.